नमस्कार. लंच टाइम बुलेटिनात हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. कळसा उपरांत बड्डोरा खातीर कर्नाटकाच्यो हालचाली सुरू. म्हादय बाबतींत सरकाराचे अपेस. केरकरान उक्तायली खंत. कर्नाटकाक टक्कर दितना गांभीर्यान करचो विचार. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकराचें मत. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर. 5 फेब्रुवारीक मतदान जाल्यार 8 फेब्रुवारीक जातली मतमेजणी. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमारान दिल्लींत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. ड्रायव्हिंग लायसन्साक 2 वर्सांची मजत वाड. मंत्री मॉविन गुदिनोन केल्ले मागणी. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन दिली आश्वासन. हांव आरोपी न्हय, हांव साक्षीदार म्हणटा आपाचो मुखेली अमित पालेकार. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात पालेकाराक तिसरे खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी धाडिल्लो समन्स. मार्च मेरेन नोकर भरती स्थगीत. फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, एसी गाडयो ह्या सारकिल्ल्यो वस्तू खरेदी करपाक 31 मार्च मेरेन निर्बंध. परिपत्रक जारी. गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाणें उबे केल्ल्यो सरकारी शाळो सोंपोवपाचे खाजगी शाळांचे षडयंत्र. मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें मातृ मेळाव्यांत केलें उलोवप. आतां खबरो विस्तारांत. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जाल्यात. 5 फेब्रुवारीक मतदान जातलें जाल्यार 8 फेब्रुवारीक मतमेजणी जातली म्हूण मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमारान हांणी दिल्लींत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली. दिल्ली विधानसभे खातीर 5 फेब्रुवारीक मतदान जातले आनी फेब्रुवारीच्या 8 तारखेक मतमेजणी जातली. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी नवी दिल्लींत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली. ह्या वेळार वेंचणूक आयोगान 70 वांगड्यांच्या हाजेरींत विधानसभा वेंचणुकी खातीरची मतदानाची कार्यावळ जाहीर केली. 10 जानेवारीक मतदानाची अधिसुचोवणी जारी करतले आनी नामांकनाची निमणी तारीख ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक आसतली अशें तांणी सांगलें. ह्या वेंचणुके खातीर 13,033 मतदान केंद्रां स्थापन करतले, जातूंत 1,55,00,000 मतदार आपले मोलादीक मत दितले. दिल्लीचे मतदार व्हडा प्रमाणात ह्या वेंचणुकेंत वांटेकार जातले अशी आस्त मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी ह्या वेळार उक्तायली. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. Entire election process after counting will be complete by 10th. And this is, we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. So friends, thank you very much. With this I come to an end of this press conference. I would request again before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make the noises which are unwarranted. I request again that let Delhi vote with full participation. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी मंत्री मॉविन गुदिनो हांची वाहन चालक परवान्याचो नूतनीकरण काळ वाडोवपाची मागणी मान्य केल्या. आतां हो काळ 1 वर्सा बदला 2 वर्सां केला. ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या आनी देशभरांतल्या वाहन चालकांक सुटका मेळटली. केंद्रीय मंत्री गडकरी हांणी मंगळारा दिल्लींत सगळ्या राज्यांच्या येरादारी मंत्र्यांची बसका घेतली आनी गोंया सयत सगळ्या राज्यांतल्या येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो.
वारकंडी फोंड्या भंगार अड्ड्यान तारीख सोंपिल्ली तशेंच किडे पडिल्ली आले लसूण पेस्टीचो व्हडलो सांठो सांपडलो. पालिकेचे अधिकारी स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करपाक गेल्ले तेन्ना तांकां भितर हो प्रकार दिसून आयलो. तशेंच बिर्याणीक वापरतात तो तळिल्लो कांदोय सांपडलो. पालिकेन हो प्रकार अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या कानार घालो. उपरांत अन्न आनी वखदां प्रशासनान घडणूक थळार वचून तारीख सोंपिल्ली लसूण पेस्ट जप्त केली. गोंयांत सद्याक फटवणुकीचे नवे प्रकार उक्ताडार येत आसात. मंगळारा वारखंड्या फोंड्या स्क्रॅप यार्डात तारीख सोंपिल्ली आनी किडे पडिल्ले आले लसूण पेस्टीचो सांठो सांपडलो. ह्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याचेर पालिकेचे अधिकारी कारवाय करपाक गेल्ले तेन्ना तांकां हो प्रकार दिसून आयलो. स्क्रॅप यार्डात मोठ्या प्रमाणात तारीख सोंपिल्ली आले लसूण पेस्ट भरण्यांनी भरून दवरिल्ली तशेंच तळिल्लो कांदो सांपडलो. पालिकेन हे विशीं रोखडेच अन्न आनी वखदां प्रशासनाक कळीत केले. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव मारून तारीख सोंपिल्ली आले लसूण पेस्ट जप्त केली. उपरांत हो सगळो मुद्देमाल अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केलो. 2 ऑक्टोबरा आमी नोव्हेंबरा मिटिंगेन घेतलेले स्क्रॅपयार्ड काडपाची म्हणून तेन्नाच्या नोटीस केल्या टायम दिल्लो. आपुणूय सांगलें इंडस्ट्रियल एरियेन तुमी शिफ्ट जायात. ऑलरेडी इन्सिडंट खूब घडल्यात उजो लागपाचे ढवळी जाल्ले फाटल्या दिसांनी आनी परंगा कुट्टी जाला. कालय खंय तरी एक कडेन जाला रेजिडेन्शियल एरिया आसा सगळे म्हणून तांकां एडवायस दिली तुमी इंडस्ट्रियल एरियेन तुमी शिफ्ट जाय जागो पळया म्हणून तुमचे काय टायम दिल्लो सफिशियंट. पयली नोटीस गेली सेकंडली नोटीस गेली कांय तांकां एक्शन जावना. मागीर आमी इनिशिएट केलें फुडलें प्रोसिजर फील करपाचें म्हणून रेजोल्युशन तशेंच आशिल्लें स्क्रॅप यार्ड आमकां रेजिडेन्शियल एरिया नाका म्हणून कावन्सिलीचें काम आशिल्लें. कितले आपले टोटल 4 स्क्रॅप यार्डां 4 हांकां आमी नोटीस काडली. आज जेन्ना तुमी हांगासर हो स्क्रॅप यार्ड सील करपाक आयले तेन्ना वेगळेच कितें तरी हांगासर पळोवपाक मागीर जिंजर गार्लीक म्हणून कितें तरी हय आमचे स्टाफ येयल्ले तेन्ना हेच आतां आमी FDA कळयला. जिंजर गार्लीक पेस्ट सापडला फ्रायड ऑनियन आसा आनी चुलीय दिश्टी पडटा. तर कुकींग जावन हे प्रॉडक्ट वयता भायर. तेन्ना तरी सांगतलो हांकां की हे जे इलिगल जे पळय हांगा चलना स्क्रॅप यार्ड हाजेर मातशी धाड घालात आनी पळयात एक्चुली भितर कितें चल्लां तें कोण काना मनार घेनाशिल्लो. आज जेन्ना हांव पळयत न्ही जाल्यार हांगा पोलीस आसा म्युनिसिपलिटीचे वर्कर्स आसा आनी बाकीचो इतर स्टाफूय येवन गेलो. खरें जो अक्षरशा भितर पळयत भायल्यान दिसता आमकां की लाकडाची वखार म्हणून सगळें लाकडां कार्पेंट्री काम पूण एक्चुली जेन्ना भितर वचून पळयत जाल्यार सगळे आले पेस्ट ज्यो बरण्यो ते भलतेच नांव आसा आनी अक्षरशा आमी ओपन करून पळयत जाल्यार किडे तुमकां ऑलरेडी म्हाका दिसता मिडियान कवरअप केलां आसतलें. आतां मुद्दम हांव वचून जर पळयत जाल्यार अक्षरशा किडे भोंवता आनी हेच ते भायर मार्केटान विकतात जेणे करून आमचे खंय तरी हिंदू भाव जो कोणी हे जे खातात आनी मागीर तांची सिस्टम सगळी बिगडटा. मागीर हेल्थान वच आयडीन वच ताका आनी कितें सायड इफेक्ट जावन खंय तरी इंटरनल ताजें मोनोपोली चेंज जावंक शकता हार्मोन चेंज जावंक शकता. सो ह्या लोकांचो विचार दृश्टीकोन कितें म्हणून हांव नकळो. भायल्यान विकप फर्निचर आनी भितर सगळें नाका आशिल्लें सामान हे जर अशें जर खायत आमी जाल्यार आमची कितें जातली परिस्थिती हांव नकळो. तर म्हाजें एक सांगपाक दिसता हांव गोंयच्या सीएमाक सांगूंक सोदता की आयज हांगे रेड फोंडा म्युनिसिपालिटी रेड हँडेड तांकां धरिल्ले आसा आनी जे विकता तें सामान सुद्दां ओपनलीच दाखयल्लें आसा. सो अशें खंय खंय हे जे भंगार अड्डे जे आसा हाचेर कारवाई ताबडतोब जावपाक जाय जेणे करून गोंयकारांक शारिरीक किंवा कसो त्रास जावंक जायना हेल्थाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर वारखंडे फोंडेच्यान शेखर नाईक. आर्थीक वर्साच्या निमण्या 3 म्हयन्यांत बजेट तरतुदीच्या 20% परस चड खर्च करूंक मेळना. नोकरेची नवी पदां तयार करपाक मेळना अशे निर्देश सरकारान जारी केल्या. तशेंच फर्निचर संघटनाक झेरॉक्स मशीन AC गाडयो ह्या सारकिल्ल्यो वस्तू खरेदी करपाक 31 मार्च मेरेन निर्बंध आसा अशे तरेचे परिपत्रक वित्त खात्यान जारी केलां. हालींच प्री बजेट मिटींग सीएम सरान घेतली आनी त्याच्या उपरांत प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कितें थारलां तें सांगलें. दर वर्सा सरकार प्री बजेट मिटींग जाल्या उपरांत कांय गजालींचेर निर्बंध घालतात तशेंच ह्या वर्सा सुद्दां ते घातलेले आसा. तेचें कारण म्हटल्यार तांकां फुडलो बजेट ठरोवपाचो आसता म्हणून हे निर्बंध आसतात. आनी आतां जे निर्बंध आसतात ते म्हटल्यार आतां खंयचेच डिपार्टमेंटान नवीन सरकारी भरती ह्यो जावच्यो ना, नवीन पोस्ट काडपाक मेळचे ना. ज्यो पयलीं काडल्या तेंचेच इंटरव्यू जातले पूण न्यू पोस्ट काडपाक मेळचे ना. तशेंच त्या कार्यालयांनी जर कितें फर्निचर जाय इक्विपमेंट्स जाय जाल्यार ते घेवपाक मेळचे ना.
सो 31 मार्चपर्यंत हे निर्बंध आसा. 31 मार्चपर्यंत नवीन नोकर भरती जावची ना आनी नवीन कितें फर्निचर जर ऑफिसीस गव्हर्मेंट ऑफिसीस जर जाय जाल्यार ते घेवपाक गावचे ना. आनी हो आदेश जो आसा हो सरकारान काडलेलो आसा. ही आसली अपडेट आतांची. अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाणें गोंय मुक्त जाले उपरांत गांवागांवांनी सरकारी शाळा उब्यो केल्यो. त्यो शाळा सोंपोवपाचें षडयंत्र खाजगी शाळा करतात असो आरोप मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केलो. शशिकला ताई काकोडकर हांच्या जयंती निमतान आयोजीत मातृ मेळाव्यात सुदीन उलयलो. आणि सगळं गोव्यातील स्थान जर शिक्षण क्षेत्रामध्ये परिवर्तन करण्याचं स्थान जर कोणी केलं ते भाऊसाहेब बांदोडकरने. आणि त्यानंतर आमच्या आजच्या त्यांची जयंती आहे त्या शशिकला ताई काकोडकर आहे. कारण त्यांनी समाजामध्ये काम करताना स्वतःच्या शाळा काढल्या नाही, स्वतःची स्कूलं काढली नाही. त्यांनी समाजामधले वेगवेगळ्या समाजामधले जे चांगले कार्यकर्ते होते त्यांना जागृत केले. की सांगितलं की तुम्ही शाळा चालू करा. स्कूल लेवलच्या प्राथमिक स्तरावरच्या सगळ्या शाळा सरकारी शाळा आहेत, पण ज्या शाळा आमच्या मतदारसंघामध्ये आहेत असेच मतदारसंघामध्ये बाकीच्या पण शाळा आहेत. आणि त्या मतदारसंघामधल्या प्रत्येक फॉर एक्झाम्पल की आता कालदासनी म्हटलं की सरस्वती इंग्लिश हायस्कूल ही जी शाळा त्यांनी त्यावेळी हातात घेतली आज कुठं होती. 100% निकाल 11वी 12वी मध्ये पण हे सगळं ध्येय आणि धोरण त्यावेळी त्यांनी ठरवलं होतं. आणि आजचे आम्ही मी पण विचारतो आमची शाळा स्वतःची शाळा कशी येणार, त्या शाळा नेस्तजाबूत कशा होणार हे बघण्याचं कार्य करतात. काही पण घेऊ नये ही सत्य परिस्थिती आहे. समाज परिवर्तन झालेलं आहे की नाही हे मला माहित नाही, पण काही त्रुटी अजून समाजामध्ये आहे आणि हे समाज त्रुटी आम्ही कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे. अंजुणा कांयसुवा वाठारांत फाटल्या 5 वर्सां सावन आडकून उरिल्ले राधाबाई मोरजकर हांच्या सुलभ शौचालयाचें काम पुराय करात असो आदेश गोंय मानव हक्क आयोगान थळावे पंचायत तशेंच पंचायत संचालनालयाक दिला. जमनीच्या विशयावेल्यान भाटकार आनी मुणकार हांचे मदीं सुरू आशिल्ल्या वादाक लागून शौचालयाचें काम अर्दवट उरलां. शौचालयाचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान 81 वर्सां पिरायेच्यो राधाबाई तशेंच ताच्या घरांतल्यांक त्रास सोंसचे पडटात. देखून शौचालयाचें काम 60 दिसां भितर पुराय करात असो आदेश गोंय मानव हक्क आयोगान केला. हणजुणा कांयसुवा वाठारांतल्या 81 वर्सां पिरायेच्या राधाबाई मोरजकार हिणें 2019 स्वच्छ भारत मिशन ह्या सरकारी येवजणे खाला आपल्या घरा लागसर शौचालय बांदपा विशीं अर्ज केल्लो. तशेंच तिच्या पुतान 10,000 रुपया फारीक केल्ले खंय. मात जमिनीच्या विशयावेल्यान भाटकार आनी मुणकार हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या वादाक लागून सोकपिटा खातीर जमीन नाशिल्ल्यान 5 वर्सां जालीं तरी ह्या शौचालयाचें काम अर्धवट आसा. हाका लागून राधाबाई आनी तिच्या घरांतल्यांक बरेच त्रास जातात. तांकां उक्ते सुवातेर वचचें पडटा. हे विशीं तांच्यांनी जून 2024 कागाळ केल्ली. शौचालयाचें काम पुराय करपाक कळाव जाल्ल्यान कागाळदाराचो मानव हक्क भंग केला. देखून शौचालयाचें 30% उरिल्लें काम 60 दिसां भितर पुराय करपाचो आदेश गोंय मानव हक्क आयोगान थळावे पंचायत तशेंच पंचायत संचालनालयाक दिला. अंजुना गांववाडो ह्या वाठारांत आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे हांगासर रावपी राधाबाई कृष्णा मोरजकर ही 81 वर्सांची जी जाणटी बायल आसा हिणें अंजुना पंचायतीन जी गव्हर्मेंट स्कीम आसा त्याच्या अंतर्गत ती एक गव्हर्मेंटाचो सुलभ शौचालय ह्या स्किमीक तिणें अप्लाय केल्लें 2019. पण गेली 5 वर्सां जालीं आनी आतां 2025 लागलेलो आसा. गेली 5 वर्सां जालीं ती ह्या जे सुलभ शौचालयाची जी स्किमी अंडर तिणें जे टॉयलेटीक अप्लाय केल्लें आनी जेची ती फीजूय भरलेली 10,000 म्हणून तिचे कडेन तेजो जे फॉर्म आनी रिसिटूय आसा. पण पंचायती तर्फे तुमी म्हाज्या फाटल्यान जो टॉयलेट आसा हो सध्या अर्दवट परिस्थितीन आसा. कितें कितें अडचण जाता दोंगरार दोंगरार तिका जाता वचपाक ते व्हाळेन वयता ते सुद्धा वचपाक मेळना सारकें धरून धरून वयता त्या भायर. कितले वर्सां जाली अशें तुमी भायर वयतात?
कितली वर्सां झाली? किती वर्सां झाली? 53 वर्सां. 53 वर्सां तुम्ही शौचालय भायर वयता. पंचायती कितले फाटी वयतली सांग म्हाका तें. 6वी आसलो पयली तेन्ना 6वी आसलो म्हाका 6वी जालें आनी बाबा कोला केन्ना आसलो तो गव्हर्मेंट करतले म्हणले. कोणाचो तोच कळना न्हू. कोणाचो जाल्यार इतली वर्सां कशे रावतले आसले ते. येवपूच जाय आसले हांगा न्हू कोण तरी. आतां तुमचो जागो जाल्यार तुमचे कडेन कितें तरी आसतलें तुमी कितें करूंक जाय आसलें तुमचो जागो जाल्यार. पेपर हाडा दाखयात न्हू हे बाबा आमचे म्हणून. आतां आमकां टॉयलेटीक वचपाक कितके त्रास जाता. हे आतां गव्हर्मेंटान आमकां करून दिवंक जाय न्हू. हांगा पळय लोक आसा तो सगळोच म्हाजो आनी तुजो म्हणटा. हांव कोणाचो तो सांगूंक शकना. हांव नोकळो आतां कोणाचो आनी कितें तो जागो. तेंचे कितें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आसल्या कारणान तो टॉयलेट मागीर बांदतना अर्ध्या लायक 50-60% बांदला देखून तो बंद पडलेलो. एज पर तेजे कंप्लेन आनी हांवें लोकांक विचारला तेजे प्रमाणे हांवें आयकलां. पण ते पास जावन येता न्हू. मागीर ते प्रॉपर्टीन ती जी आतां कुशीक प्रॉपर्टी तेणीन आपली म्हणून दाखयली थंय बांदप ते. पूण आतां थंय जर कोणाची प्रॉपर्टी आहा तो जर आपूण ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार मागीर तितून पंचायतीचो रोल कांयच ना न्हू. तर येयल्ल्या कारणान आमी परतून आमी कोण कंप्लेनंट आहा कोण ऑब्जेक्शन हाडटा तेंचे कडेन उलोवंक ट्राय करता. जर तेंचे बऱ्या भशेन जाता जाल्यार आमकां कितें जालें म्हणून आमचें कांय ना न्ही तें प्रॉब्लम. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. दिवचल पालिकेन नाट्यमय घडामोड घडटाना नगराध्यक्ष पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हाणें अचकीत आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. मंगळारा पालिका प्रशासन संचालका कडेन फळारी हाणें राजिनामो दिलो. भाजप पक्ष फुडाऱ्यांच्या आदेशाक मान दिवन आपणे नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिला अशें फळारी हाणें स्पश्ट केलां. महिन्या पयलीं दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांकां नगराध्यक्ष पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवोवपाच्या हालचालींक तर सामकी गती आयिल्ली. फाटल्या 9 डिसेंबर ह्या दिसा दिवचल पालिकेच्या 14 नगरसेवकां मदल्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष फळारी हांच्या आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो. नगराध्यक्ष फळारी हांच्या आड अविश्वास थाराव हाडटकीच दिवचलच्या भाजपा कार्यकर्त्यां मदीं खवदळ पडिल्लो. ताचे उपरांत हो विशय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मेरेन पाविल्लो. ह्या विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी हेर भाजपा कार्यकर्त्यां सयत दिवचलच्या 14 नगरसेवकांची एक बसका जाल्ली. अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक आपयिल्ले बसकेक हजर रावूंक नाकात अशी सूचना ते बसकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल पालिकेच्या 14 नगरसेवकांक दिल्ली. हे सूचनेचे पालन करताना फाटल्या 17 डिसेंबर ह्या दिसा अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक आपयिल्ले बसकेक दिवचल पालिकेचो एकूय नगरसेवक हजर रावूंक नाशिल्लो. ताका लागून नगराध्यक्ष फळारी हांच्या आडचो अविश्वास थाराव भायर पडिल्लो. अविश्वास थाराव भायर पडटकीच आतां पळोवचें पडटलें दिवचल पालिकेत ज्यो घडामोडी सुरू जाल्यात त्या घडामोडींक आतां कशें वळण मेळटा तें आनी फुडलो नगराध्यक्ष कोण जाता तो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पर्वरीच्या लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर आतां व्हॉट्सॅप नंबर जारी केला. तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांचो एक व्हॉट्सॅप ग्रुप तयार केला. ज्या लोकांक उड्डाण पुलाच्या कामाक लागून त्रास जातात आनी तांच्यो समस्या ह्या नंबराचेर व्हॉट्सॅप करच्यो. तशेंच कितें सुचोवणी आसा जाल्यार ते बीन करचे. समस्या आयले उपरांत व्हॉट्सॅप ग्रुपाचेर आशिल्ले अधिकारी ताचेर उपाय काडटले. मंगळारा हायकोर्टांतूय ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी कोर्टानूय हे गजालीक हयकार दिलो.
The High Court was informed that there is a group, WhatsApp group that is formed of various government officers, which group will be used by these government officers to find out solutions to the day-to-day problems which are faced by the commuters. Secondly, if anybody wants to raise any grievance or any complaint about anything that happens or if that doesn't happen on this stretch, there is a number which will be circulated and which is given to the High Court also, on which number a person can send a message of not more than 50 words informing the government as to what problems or grievances they have and what solutions they expect from the government as far as this stretch of road is concerned. That has been accepted by the High Court and an order to that effect has been already issued. As far as PWD is concerned, the executive engineer has been directed. He was called personally to the court. He has been told by the court personally to ensure that the contractors comply with all the requirements. The safety, etc., have to be the responsibility of this executive engineer. He was personally informed by the court today, and that happened in the open court today. There is an intervention that is filed by the resident of Porvorim, claiming that as far as drainage is concerned, there may be a problem in case there is a rain, and that intervention has been allowed by the High Court today. We will deal with this. The PWD will point out to the court within 4 weeks as to what will happen and within how much time the drainage will be cleared and that new drainage will be constructed in this area where the digging has taken place. That plan is it's already there, but the timeline etc. will be given to the High Court in a period of 4 weeks time, and it will be ensured that this stretch of erection or construction of drainage will be completed before the onslaught of monsoon. The matter is kept in the next week as far as other things are concerned. Like for example, there is a stretch at Hyundai showroom where the hot mixing has not taken place. The contractor told the court today that there is some leakage of water from the pipe which will be repaired in next 2-3 days time, and thereafter the hot mixing will take place. To see the compliance of that aspect, the court has fixed the matter on Monday now. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. वर्सान वर्स गुन्यांवांचो आंकडो वाडत आसा. वाडट्या गुन्यांवांचें प्रमाण कमी करून पुलीस खात्यान सुदारणा करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत अवदा विएगस, एडवोकेट राधाराव ग्रेशियस, एडवोकेट क्लिओफात कुतिनो आनी प्रशांत नाईक हांणी उक्तायला. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. गुन्यांवांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. खून, चोरयो, लिंगीक अत्याचार, ड्रग्स अशा तरेच्यो गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसा. गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्याचें आवदा विएगस सांगता. क्रायम्स वाडत गेल्या हाचे बद्दल दुबाव ना. आमकां सगळ्यांक दिसता कशें चल्लां तें सगळें. म्हणजे आमचो स्टेट आमकां इम्प्रूव करपा जाय, ते आमकां रिग्रेस जावपा फाटीं वचपा जाय. एनिमल किंगडमा वचपा जाय, आमी ठरवपा जाय. तर क्रायम्स वाडल्या, चड करून रेप्स, ड्रग अब्यूज, वेपिंग आनी क्रायम मर्डर, सुसायड आनी कितें कितें एक्सिडेंट्स वाडत गेल्या. तर हांगा आमी आतां इंट्रोस्पेक्शन करपा जाय आनी तस्करांना हात घालून आमी विचार करपा जाय की बाबा आमी खंय चुकतात. बोटां हाका ताका पुलिसेक हाका ताका सरकाराक दाखयल म्हणून हे बंद जावपा ना. लोकसंख्येत वाड तशेंच पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या अशें एडवोकेट राधाराव ग्रेशियस सांगता. तशेंच चडशे गुन्यांवांनी गोंया भायल्या लोकांचो हात आसात अशें ताचें म्हणणें. क्रायम वाडटा, लोक वाडलो आनी गोवा आतां सगळो भायलो लोक येता. सो ते पासून क्रायम वाडटलीच. आनी आमी ट्युरिजम वाडयली म्हणटकच ते लागलो क्रायम वाडपाचीच. सो सरकार शुड बी गव्हर्मेंट शुड बी प्रिपेर्ड. बाबा इतलो लोक येता, कसल्यो क्रायम जातल्यो आनीक तेंक हाव टू प्रिव्हेंट इट. नाव मुगे भाशेन क्रायम प्रिव्हेंशन इज वन थिंग and crime detection is another thing. Drugs also, all this is taking place with the connivance of the police. Police सारख्या ड्रग ट्रॅफिक जावपाकूच जायना, पूण हे सगळे तितू भितर आहे. गुन्यांवांचें प्रमाण वाडप हे सरकाराचे अपेस. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती सामकी वायट जाला अशें मत एडवोकेट क्लिओफात कुतिनोन उक्तायलें. विरोधकांनी हे विशीं आवाज उठोवपाची गरज आशिल्ल्याचें क्लिओफाताचें म्हणणें. Somehow there is a failure of the government in this area. For a long time we looked at
land conversions, we looked at jobs on sale. But now the law and order situation has gone so bad that we can actually say that the administration has collapsed. The only way the government can sustain itself, according to me, is that the opposition is not strong enough, the opposition is not united enough. And that is how the government somehow is sustaining itself on a very weak opposition. I would say that opposition should immediately come on the roads. They should organize morchas, should organize dharnas, and bring this government on its knees. Somehow I feel our opposition is failing us on that count. गुन्यांवकारी घडणुकांचे नियंत्रण हाडपाक पुलीस खात्याक अपेस आयला. देखून गुन्यांव कमी करपा खातीर खात्यान म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आशिल्ल्याचे प्रशांत नायकान सांगले. की गोंयच्या पुलिसाचे कांय सामके बऱ्यो तांणी सोडयिल्ले आसा केसी, पूण एट द सेम टायम ताजे खातीर फाट थुपटोन घेवपाची आनी बाकी कडेन लेथार्जी दाखोवपाची हें कोता येना. पुलीस इज 24/7 हॅज टू बी ऑन द फील्ड. तांकां कळपा जाय की बाबा आपल्याल्या एरिये भितर कांयच क्रायम जावपा नजो म्हूण. खूबदां अशी गजाली दिसता आमकां की आपल्या पुलीस स्टेशना अंतर्गत क्रायम रेट कमी दवरपा खातीर ते कांय ऑफेन्सीस रजिस्टर सुद्दां करना, अशी बी गजाल आसा. सो आय फील दॅट की द होम मिनिस्टर हॅज टू टेक एवरीबडी टू टास्क अँड गिव्ह डायरेक्टिव्ज हाव दिस सिच्युएशन विल इम्प्रूव्ह. गौरांग मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राजधानी पणजेन 2 कडेन गांजाच्या झाडांची रोपां रुजून आयिल्लीं. ही रोपां पणजेच्या रस्त्या कुशीक खंयच्यान आयलीं तें कळपाक मार्ग ना. हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. राजधानी पणजेत 2 फावटी 2 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गांजाच्या झाडाची रोपां रुजून आयिल्लीं. गोवळी वखदां विरोधी पंगडान हाची तपासणी केली. तशेंच फुडले तपासा खातीर ही रोपां पुलिशे ताब्यांत घेतली. ही रोपां पणजेच्या रस्त्या कुशीक कशी रुजून आयली हें कळपाक मार्ग ना. सगळ्यात पयलीं शेनवारा 4 तारखेक काकुलो मोला कडेन गांजाचे पयले झाड उगाविल्ले सापडले, जाल्यार सोमारा 6 तारखेक परतून पणजेच्या मधुबन जंक्शना कडेन दुसरे गांजाचे रोप रुजून आयिल्ले दिश्टी पडले. सगळ्या इन्व्हेस्टिगेशना उपरांत आतां गांजाचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. श्री शांतादुर्गा कुंकळेकरीण देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास सस्नेह निमंत्रण. शनिवार दिनांक 4 जानेवारी 2025 ते गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 दरम्यान उत्साहात साजरा होत आहे. बुधवार दिनांक 8 जानेवारी 2025 सकाळी श्रींचा महाअभिषेक, रात्रौ जागर, शिबिकोत्सव व गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 रोजी पहाटे 6 वाजता श्रींची महारथातून मिरवणूक, आरती, प्रसाद. गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 सकाळी श्रींचा महाअभिषेक, रात्रौ आरती, प्रसाद. आपले स्नेहांकित श्री शांतादुर्गा कुंकळेकरीण संस्थान कार्यकारी मंडळ, फातर्पा, गोवा. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही.